मंत्रिमंडळ फेरबदल हो मुख्यमंत्र्यांचा विषय. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता मंत्रिमंडळ फेरबदल हो मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आशिल्ल्यान आपूण नेमकेच सांगपाक शकना, पण फेरबदल बेगीनूच जातलो अशें दामूचे म्हणणे. पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना दामू उलयलो. ऑलमोस्ट असेंब्ली लास्ट वीक चालू आसा, थोडे दीस उरले, सो केन्ना केन्ना म्हळ्यार जावंक शकता. तो विषय मुख्यमंत्री ताजेर योग्य निर्णय घेतला. चवथी पयली जातली काय चवथ जावन हो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. पण ते टायम एंड अगेन आमकां एक शब्द म्हटलेलो आसा, जातलेच. हय, सो जातलेच ते आता रिशफल आता ह्या दिसांनी आयकलां आमी, स्पेक्युलेशन म्हणना आयकलां म्हणटा. सो तुमच्या हितूंतल्यान सांगा कितें मातशें. हो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय जो आसा, पार्टीकूय कॉन्फिडन्सान घेता आमी. कॉन्फिडन्स जातले. अजूनही तू जातल्याच म्हणटा. फाटल्या वेळाचेर जातले म्हणले ते जातले असं म्हणटा न्हू, तू म्हणटा बेगीन आसा. चड हॅपी दिसता तुम्ही या विषयाचेर. जातले, रोखडे जातले. ते मुख्यमंत्री करतले, कारण तो निर्णय मुख्यमंत्री आणि पक्षाच्या संघटनेच्या संदर्भात जे कितें आसा तें म्हाका विचार.